नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो. अमिताभ बच्चन, सलमान, अक्षय कुमार, कॅटरीना इफ्फी फुलयलो पर्सनॅलिटी ऑफ द इयर पुरस्कार अमिताभ बच्चनाक गोल्डन पिकॉक फ्रेंच 120 बिट्स पर मिनटाक. एस दुर्गा इफ्फी डेलिगेट्सांक दाखयलोच ना. आयोजकांची निर्माते आनी कोर्टाकूय शेंडी. पिक्चराच्या स्क्रीनिंगाचो इश्यू ताणून फिल्म दवरले कडेक. सेन्सर बोर्डाची फिल्माचेर बंदी. देंवयल्लो जीएसटी आनी इनपूट क्रेडिटाचो लाव रेस्टॉरंटांनी गिरायकां मेरेन अजून पावना. कमर्शियल टॅक्साचे मोहिमेन उक्ताडार. सरकाराच्या तिजोरेक फटको. गिरायकांकूय कातर. शिवोलचे एके बायलेचें नांव आनी अब्रू सोशल मिडियाचेर घाण केली म्हूण वादग्रस्त एक्टिव्हिस्ट आयरिशाचेर बगलाट. दोगांची एकामेकाचेर पुलीस कंप्लेन. आयरिसाक सोदतात पुलीस. फातोड्ड्या गवळीवाड्यार भर लोकवस्तीन स्क्रॅप यार्डाक उजो. स्क्रॅप यार्डां थंयच्यान हालोवची म्हूण लोकांची मागणी. स्क्रॅप यार्डवालो बोट दाखयता नगरपालिकेक. आय लीगाक चर्चिल ब्रदर्स तयार. मॅची घेवपी फॅन्सा खातीर खासा बक्षिसांची स्कीम. आनी किंगफिशर जाले एफसी गोवाचे प्रिन्सिपल स्पॉन्सर. एफसी गोवा आनी फॅन्साचे नाते घटमूट करपाक युनायटेड ब्रिवरीजान घेतलो निर्णय. अमिताभ बच्चन, सलमान खान, अक्षय कुमार, सिद्धार्थ मल्होत्रा, कॅटरीना कैफ, करण जौहर आनी हेर नामनेच्या कलाकारांनी इफ्फीचे क्लोजिंग सेरेमनी थाटान केली. मंगळारा श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार हो कार्यक्रम जालो. अंदू पर्सनॅलिटी ऑफ द इयर पुरस्कार अमिताभ बच्चनाक मेळ्ळा. लायफ टायम अचीवमेंट अवॉर्ड कॅनेडियन दिग्दर्शक एटॉमाक मेळ्ळा. गोल्डन पिकॉक 120 बिट्स पर मिनिट हे फ्रेंच फिल्माक मेळ्ळा. Welcome everyone. ये मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे. कोई टोह ना लागे. किस तरह के है ये सुलझे. है रोम रोम एक तारा. है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे. अवार्ड जा रहा है डायरेक्टर मनोज कदम की मराठी फिल्म क्षितिज होराइजन को. Awarded with the prestigious Silver Peacock, a certificate and a cash prize of rupees 10 lakhs. Miss Vivian Shu is being awarded with the prestigious Silver Peacock, a certificate and a cash prize of rupees 15 lakhs. The winning film is being awarded with the prestigious Silver Peacock, a certificate and a cash prize of rupees 15 lakhs.
खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। वो खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। वो छोरा गंगा किनारे वाला, वो छोरा गंगा किनारे वाला। Mr. Bachchan has been awarded the Silver Peacock. A Silver Peacock, a certificate and a cash prize of 10 lakhs of rupees. Goa has always been very close to my heart. My first film, Saath Hindustani, in my career was shot in Goa, and therefore I have immense amount of memories and love and affection for the people of Goa. And if I may say so, the very first film fan that I had was also from Goa. Her name is Zareen, and she's somewhere here. Zareen Fernandez, and fortunately she's still a fan. I just want to thank IFFI and thank you, Smriti ji, for this recognition. I've always felt that accolades that come to me are something that I feel I do not deserve, but I still feel the same, but I do respect this award, and thank you so much for having me here tonight and honoring me. निमाणे एस दुर्गा इफ्फी डेलिगेट्सांक दाखयलेच ना. 28 नोव्हेंबर सांजे मेरेन पिक्चराचे स्क्रीनिंगाचो इशू ताणून धरून आयोजकांनीच एस दुर्गाक इफ्फींतल्यान कडेक दवरले. सोमारा 27 नोव्हेंबराक इफ्फी ज्युरीनी एस दुर्गाचो सेन्सर्ड व्हर्जन पळयलो. निकाल म्हायती वितरणावणी मंत्रालयाक धाडल्या. थंयच्यानूच कितें तें कळटलें म्हूण ज्युरीनी स्क्रीनिंग ना म्हणपाचे संकेत रातीच दिल्ले. मंगळारा सेन्सर बोर्डान फिल्म दाखोवंकूच बंदी घाली. अंदू इफ्फी सुरू जालो तो यस दुर्गा आनी न्यूड ह्या दोन पिक्चरांक भायर मारून. यस दुर्गा हो मलयालम पिक्चर इफ्फीत पयलीं सेक्सी दुर्गा नांवान आयिल्लो. इफ्फींतल्यान भायर पडल्या उपरांत पिक्चराचे डायरेक्टर निर्माते केरळ हायकोर्टात गेले. हायकोर्टान इफ्फीत 28 तारीख मेरेन हो पिक्चर दाखोवचो म्हूण निकाल दिल्लो. आतां आयोजकांनी तो पद्दतशीर कडेक दवरलो. दोन पिक्चरां भायर मारल्या म्हूण कळटकीच ज्युरी चेअरमॅन सुजय घोष, वांगडी अपूर्व असरानी आनी ज्ञान कुरैयान राजिनामो दिल्लो. एके वटेन इफ्फीत पद्मावती आनी यस दुर्गाच्या स्क्रीनिंगाक हिंदुत्ववादाचो विरोध जाल्यार दुसरे वटेन पिक्चराक स्क्रीनिंग मेळचें म्हूण यस दुर्गावाल्यांनी यत्न चालूच दवरले. यस दुर्गाचे ज्युरी खातीर स्क्रीनिंग दवरलें तेन्ना राजिनामो दिल्ल्याच्या जाग्यार टेलिव्हिजन जर्नलिस्ट सुधीर चौधरी, फिल्ममेकर सतीश कौशिक आनी विवेक अग्निहोत्री हे 3 नवे ज्युरी घेतले. तशेंच चेअरमॅन म्हूण फिल्ममेकर राहुल रवेलाक नेमलो. सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण यस दुर्गाच्या स्क्रीनिंगाक 4 ज्युरींनी विरोध केल्ल्यान यस दुर्गाक स्क्रीनिंग मेळूंक ना. There is no controversy at all because my character is Durga, and the very idea of the film which I wanted to communicate that when a Durga is in temple, then she is to be people go and worship and pray. And when a Durga, she is a very common lady on the street, then the very same people, including me and you, will look at it in a way that whether she is available or whether she is sexy and all. So the film was talking about these things. That is, we have a contradictory mindset. That one side we consider ourselves as we are treating women as goddess, and the other side we are treating women as a commodity.
So the very idea was that once they said that there is a problem, then I changed the name. Obviously I changed the name. Then what is the problem with that? Once I changed the name, yes Durga, and changed the name, and there is no controversy at all now. Then why it is the problem? इतले मजगती इफी आयोजकांचे कृतीचो निषेध करपाक 8 डिसेंबरा सावन थिरुअनंतपुरमात सुरू जावपी इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलात यस दुर्गाचे स्पेशल स्क्रीनिंग दवरला. यस दुर्गाचो डायरेक्टर यश शशिधरान इफी आयोजक आनी मिनिस्ट्री आड कोर्टाच्या आदेशाचो आव्हान केलो म्हूण परत केस घालपाचो आड. इतले मजगती इफी ज्युरीनी यस दुर्गाच्या पिक्चराच्या टायटला वयल्यान CBFC कडेन कागाळ केल्या. सेक्सी दुर्गांतलो EXY शब्द काडून थंय XXX घाला. ताका लागून त्याचो अर्थ बदलना अशें म्हणलां. हो इश्यू जो मेरेन सुटना तो मेरेन यस दुर्गाचें खंयच स्क्रीनिंग जायना अशें CBFCन सांगलां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. देवेल्लो GST आनी इनपूट टॅक्स क्रेडिटाचो लाव रेस्टॉरंटां गिरायकां मेरेन पावयना म्हणपाचे कमर्शियल टॅक्स ऑफिसराच्या खासा मोहिमेन स्पश्ट जाला. खात्यान 300 रेस्टॉरंटांचे लिस्ट केला आनी दरेका रेस्टॉरंटान वचून मेनू रेट तपासूंक पळयतात. रेस्टॉरंटा वेलो GST 18 वेल्यान 5% केल्ल्यान सरकाराच्या तिजोरेक फटकोच. केंद्राच्या भरपायेचेर सरकाराची भिस्त. आता रेस्टॉरंटवाल्यांनी तरी GST प्रामाणीकपणान चालीक लावचो आनी भरचो म्हूण यत्न. पयलीं 14.5% सर्व्हिस टॅक्स लागतालो. आता GST 5% जाल्ल्यान एक तर देविल्लो GST आनी ताचेर इनपूट टॅक्स क्रेडिटाचो फायदो रेस्टॉरंटांनी लोकांक बिलांचेर पास ऑन करपाचो आसता. मात रेस्टॉरंटांच्या जिनसा वेले दर देविल्ले ना हे रेग्युलर येवच करतल्यांक कळटा. आता रेस्टॉरंटा वेलो GST 18 वेल्यान 5%चेर हाडिल्ल्यान रेट देवंक जाय. मात टॅरिफ देंवपाचें नांव घेना. आता कमर्शियल टॅक्स खात्याची एनफोर्समेंट टीम हॉटेलांनी वचून मेनू रेट तपासता. म्हणजे पयलींचो तेंचो मेनूचो प्रायस कितें आसलो 18% आसतना आनी आतां प्रायस कितें आसा म्हणजे तो बेनिफीट तेंच्यांनी बाबा रिडक्शन इन टॅक्स रेट जाला हो पब्लिका पर्यंत पास ऑन केला काय ना हाचेर हो सर्वे जातलो. इन एडिशन बाकीचे जे तेंचे जे रेग्युलेशन्स आसा म्हणजे इनवॉयस इश्यू करता काय ना, सारको इश्यू करता काय ना, टॅक्स भरला काय ना, रिटर्न भरला काय ना हाचें चॅकींग जातलें. अशी कितली हॉटेलां बी अशी काडल्या? सध्या ह्या सर्वेन आमी मेजर 300 हॉटेलां सुमार आयडेंटिफाय केल्या. स्टार्ट केला आयच्यान फूल फ्लेज कालच्या अर्द दीस आयच्यान फूल फ्लेज सुरू जाला. प्रायमा फेसी पळयत जाल्यार कशें चित्र आसा सध्या? सादारणसो पळयत जाल्यार किंवा बाकीचे जे सोशल मिडियाचेर जे पोस्ट येता तेजे वरसून वाचीत जाल्यार दिसता की इवन ऑल इंडिया फिगर सुद्दां आमी सोशल मिडियार पळयता की इनपूट टॅक्स क्रेडीट लोकां पर्यंत पास ऑन केल्लो ना. हॉटेल करिना असो सध्या प्रिमा फेसी दिसता. तुमकां ड्रायव्ह घेवन जर ते मेळ करिना पास ऑन जाल्यार तुमचे कडेन कितें ऑथॉरिटी आहा तुमचेर एक्शन घेवपाक फुडें कितें स्टेप्स आहा? न्हू सध्या तांकां आमी एज्युकेटीव सांगतले की हो बेनिफीट तांकां पास ऑन करूंक जाय. नाजाल्यार जो GST एक्टा अंडर एंटी प्रॉफिटेरींग सेक्शन आसा तो लागू जावन तेंचेर त्या एंटी प्रॉफिटेरीच्या अंडर कंप्लेन बूक करूं येता. आमी कंप्लेन बूक करून इन्व्हेस्टिगेट करून जी एंटी प्रॉफिटेरींग कमिटी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान अपॉयंट केल्या तो पर्यंत आमी ती कंप्लेन पावयतले. रेस्टॉरंटा उपरांत अशीच ड्रायव्ह लॉजिंग बोर्डिंगाचे खातें सुरू करपाचें आसा. कंपोजीट स्कीम आनी GSTन येवपी अशे दोनूय प्रकारचे रेस्टॉरंटांक 5% GSTन दवरिल्ल्यान मातशें कफुसांव जाला. गिरायकांनी सारकी बिलां तपाशिल्ली बरी. कंपोजीट स्किमी खाला आशिल्ल्या रेस्टॉरंटांनी बिलांचेर 2.5% SGST आनी 2.5% CGST दिवपाक जायना. बिलांचेर त्या रेस्टॉरंटांक कंपोजीट येवजणे सकयल येता म्हूण स्पश्ट बरयल्लें आसूंक जाय. ते रेस्टॉरंट हे स्किमी खाला आशिल्ल्यान गिरायकांकडच्यान GST वसूल करूंक शकनात. तांणी तो आपल्या बोल्सांतल्यान सरकाराक भरपाचो. रेस्टॉरंट GST खाला येवपी आसल्यार फक्त GSTN नंबर बिलांचेर आसतलो. बिलांचेर जिन्नसाच्या बिला उपरांत सकयल 2.5% SGST आनी 2.5% CGST छापिल्ले आसतले. म्हणजे ही रेस्टॉरंट्स गिरायकांकडच्यान GST वसूल करूंक शकतात. ह्या रेस्टॉरंटांच्या बिलांचेर कंपोजीट स्कीम म्हूण नोंद केल्ले आसचे ना. जे रेस्टॉरंट्स कंपोजीट येवजणे सकयल येतात तांच्या बिलार 2.5% SGST आनी 2.5% CGST आसल्यार ते चुकीचे. रेस्टॉरंटा वेलो GST 18 वेल्यान 5% केल्ल्यान गोंयच्या येणावळीचेर बरीच खातर लागतली. आता 100% कंप्लायन्स आनी केंद्राच्या कंपेन्सेशनाचेरच गोंयची भिस्त. सप्टेंबर-ऑक्टोबरा खातीर केंद्रा कडच्यान 90 कोटी परस मायज नुकसान भरपाई येवंक जाय. अजून पर्यंत GST लागलेले जे कलेक्शन आसा GST किंवा वॅट बाकीचे GSTचे कंपोनंट आसा जे IGST जुलैच्यान म्हणजे
वी आर प्लस देन 2016 ऑफ द कंपेरेटिव्ह मंथ. पूण जाय तशी अजून तेजेर सॅटिस्फॅक्टरी ग्रोथ येयल्ली ना. हाचे कारण अजून तितलेशे रिटर्न सुरवातीक स्टॅबिलायज नासले, किंवा जो GSTR 1, 2, 3 लोकांक फायल करपाक जाय ती सायकल अजून कंप्लीट जाल्ली ना. सो त्याचेरूय एनालिसीस चलता. त्यामुळे हो एक्सपेक्टेड ग्रोथ मेळ्ळो ना. बट लास्ट इयरा पेक्षा डेफिनेटली डिपार्टमेंटाचें कलेक्शन प्लस आसा. आनी कॉम्पेन्सेशन जे 14% ग्रोथ धरून जे गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कॅल्क्युलेट करता बेज इयराचेर, तेजे प्रमाणे बाय मंथली कॉम्पेन्सेशन ते पयल्या 2 म्हयन्यांक आमकां सरकाराक 68 crores रुपीज मेळ्ळ्या. आनी आतांचे 2 म्हयने सप्टेंबर ऑक्टोबर इज एक्सपेक्टेड अरावंड 86 crores सुमार येतले आतां विदीन दीस वीक इट वील कम. आतांची लास्ट कावन्सील मिटिंगांक मेजर डिसिजनां जाली की रेस्टॉरंटाचे 18 वयल्यान 5 हाडले, किंवा खुबशे वस्तू 28 वयल्यान 18चेर येयले. तितून डेफिनेटली इतले रिड्यूस जाल्ल्या कारणान रेव्हेन्यूचेर थोडोफार इम्पॅक्ट जातलो. बट आमची ही जी विजीट आसा रेस्टॉरंटाची, तितूंतल्यान आमी एज्युकेटिव्हूय तांकां सांगूंक सोदता की टॅक्स कमी जाल्ल्या कारणान आतां कॉम्प्लायन्स वाडया. यू आर पेईंग लेस टॅक्स नाव, सो कॉम्प्लायन्स वील इनक्रीज. बट इवन देन थोडोसो भितून शॉर्टफॉल जाव येता. पूण ते कॉम्पेन्सेशनांतल्यान मागीर ऑफकोर्स 5 वर्सां कॉन्स्टिट्युशनानूच प्रोवायड केल्लें आसा कॉम्पेन्सेशन. सो नेक्स्ट टील 5 years वॉट एवर इवन रेव्हेन्यू इफेक्ट जाल्यार गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू कॉम्पेन्सेट. GST खाला एकंदरीत कारभार आणि परिस्थितीचो रिव्ह्यू घेवंक मुख्यमंत्र्यान कमर्शियल टॅक्स आणि अर्थ खात्याची बसका मंगळारा घेतली. सरकाराची टेंडरां आणि बिलात GSTक लागून जाल्ल्या कोफुसांवाचेर उपाय काडपाक मुख्यमंत्र्यान बुधवारा बसका आपयल्या. GSTच्या कोफुसांवात सरकारची टेंडरां, वर्क ऑर्डरी आणि कंत्राटदारांची बिलां अडकल्यात. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.